म्हणता लोक तुका 50 मागतात कसले लोक पयात यांच्या खूप खातीक जाता न्हू सो हांगासर कोणूच लोक ना आणि तुमका खरें सांगूंक जाय भायर न्हू खूप चिक्काट म्हणजे चिक्काट गर्दी आसा कितें जालां न्हय हांगासर भितन पडटा न्हय तो स्टॉल आमी चिंतला कितें हांव वियोना आनी टायरॉन आनी गजानन भायर वयता म्हणून भायर रावता गायस पळय ह्यो आमचो माठ सुकलेलो हे पळय चिमण्याने न्हू हे पळय गोटेराक भितरल्यान माती लायल्या तुमकां सांगता हेणी चिकन हाडला कितें हांव म्हणटा कितें चिकनाचे पीस कमी कित्याक खाता घरा कडेन खंय पुलाव आनी बांगडे खावले चिकन चड आवडना नुस्तें बी खाता नुस्तें खाता माझ्या भाशेन आज चिकन हेचे पळय काबर गेली आतां भायर वयपाचें आनी आतां कितें आनी काडपाचें नुस्तें म्हाका लायक आमचे पोट बाबा येदे व्हडले नॉन स्टॉप इटींग सारकें हे वियोना पळय दुसरे अंकिता सारकें कॅरिंग नेचर आनी सारकी झगड्याकारा दोगांय सारकी झगड्याकारा आतां पळय हांवें दूध म्हणल्यार 4-8 तरी पीस खाल्ले चिकनाचे तरी सांगना खंय लिवरूच खाल्ला काय कितें जालां न्हय हांगासर भितन पडटा न्हय तो स्टॉल आमी चिंतला कितें हांव वियोना आनी टायरॉन आनी गजानन भायर वयता म्हणून भायर रावता तांकां मातशी आमी उतर दिता न्हू ते सदीत वयता आनी आमी एंड टायम जायसर रावता वांगडा अशें न्हू बाकीचे थोडे लोक आसता जाणा व्हिडिओ कॅप्चर करतात आनी मागीर ते हात पांय मारिनात आमी तसले न्हू आमी हात पांय मारपाक 4 मदीं 1000 फावटी येवपाक रेडी आहा चल यो मेघना हांगा सांबाळटले हांव चारूच घेता या हांव 4 घेता हा सोमती मूर्ती करता आनी सोमती आतां स्टोरी घालता स्टोरी घाल प्लीज कम एंड विजिट म्हणटा आतां या मरे चल होय टॅग करू आयडी म्हाका आयडी होय साबी सगळे गजा बरी यूज करता इंस्टा यूज करता आमी सांगतो आमी इंस्टा सगळे कित्याक यूज करता ना स्क्रोल करपा रील्स ते असंच जालें दोर रे ती बाकी भारी राव दोर चल थोडे आमकां दवर हांगा ना ही 4 हेच्या हातीन धरून दी 4 तेच्या हातीन धरून दी तशें म्हणटा म्हणून तेमी चड घेवन आमी रावता हांगा हे पळय हांव आनी मेघना आमी दोगांय हांगासर बसल्या आनी पळय अवी वियोना टायरॉन बी भायर घेवन बसता कित्याक की यांच्या खूप खातीक जाता न्हू सो हांगासर कोणूच लोक ना आनी तुमकां खरें सांगूंक जाय भायर न्हू खूप चिक्काट म्हणजे चिक्काट गर्दी आसा खूप लोक आसा भायर आनी हांगासर पळयात सगळे खाली एकटोय ना कोण पळय तेवटेन येतात भितर सरता आनी वयता हांगासर कांय दिश्टीच पडना न्हू सो गायस हे पळय टायरॉन आनी गजा आनी वियोना भायर बसला ते तुमकां खबरूच आसा आनी आमी दोगांय हांगासर आसा कित्याक तुमकां रिजन सांगता हे पळय हांगा तुमी पळोवपाक शकता हांगासर कोणूच ना पळयात कोणूच ना आनी भायर पळयतल्यात न्हू इतली लोकांची गर्दी जाणाय हे पळयात दाखयता पळयात कितली गर्दी आसा ती भायर हे पळयात पळयल्या भायर कितली गर्दी आसा ती हांगासर न्हू चुकून कोण येयलो जाल्यार येयलो म्हणपाचो चुकून कोणाक खबर आहा न्हू वियोनाचे टायरॉनाचे शॉप हांगासर आहा ती हांगासर येता जावं कोणी न्यूजार पळयला जावं आमच्या मस्तीखोराचेर पळयला ती येता नाजाल्यार हांगासर कोणूच ना हे पळयात थंयच्यान टर्न मारतात आनी वयतात पळय हांगा आहली ती दे
किती आले अनाय आमचो गोवा गव्हर्नमेंट तांकां ते रोडार दिल्लेले स्टॉल नो एक मिनिट राव इतले भितर दे कोणाकूच पावना म्हणटा लोक तुका 50 मागतात कसले लोक पयात विचारून वयतात खंय कितें म्हणटले न्हू आतां लोकांक गायस पय ह्यो आमचो माड सुकलेलो आसा म्हणजे फुल मेलो आता कितें करता सांग ताका तुवें मारला न्हू हांव कित्याक मारतले आता हे जे नाल आसा ते पयलीं सकयल काडून घेता कित्याक सांग हेंच्या घरार पडोन हेंचे नळे फुट्टात म्हणून मागीर फाल्यां परवा ह्यो कट करपाचो हालता पयात कसलो तो रिस्की हा काका म्हणटा ह्या फावटी खंय खूब माड मेल्या खंय मरात आहा खंय माड हे पय आनी ते माडाचेर पय खंयच्या आते ही एका पयात हांगा गोटेरूच गोटेर लोमकातात हे काय आसलेले जे गोटेर खंय गेला तेच कळना हेले दिसता तेंच्यांनी जमनीर पडलेले ना पय माडाचे वयले सगळे साफ करून घेतलेले आसा आणि आता माड पय सॉलिड हालता कसलो हालता गो तो सॉलिड हालता अभी ये सब निकालना पड़ेगा दाखय गो ते गोटेराक भितरल्यान माती लायल्या ती हे पय चिमण्याने नो हे पय गोटेराक भितरल्यान माती लायल्या थंड उरपाक पानी लगा के जाती होंगी नहा के हाँ क्योंकि वो थोड़ा उसमें ठंडा रहेंगे ठंडा पया तेंची देसी फ्रिज हय किरे तकली तेंची आणि ते गुतपाक कितलो टाइम लागता आसतलो म्हाका दिसता 2-3 दिसांनी जाता न्हू गो तेंचे कडेन गुतोन 24 कितें तरी म्हणटा न्हू हय ह्यो दुसरो आणि तो दुसरो पय पय ह्यो दुसरो आणि ये दुसरे ये चिड़िया का है ये चिड़ियाचे वो बच्चों के लिए है ये बच्चों के लिए है ये आदमियों के लिए हाँ। ये बच्चों के लिए पण हेजो मटेरियल आणि हेजो मटेरियल दुसरो कोणाक जाय जाल्यार सांगा 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया That's it. 100 रुपया 100 रुपया ये सब अपने घर छोड़ के चले हाँ। गए तो हम लोग ने निकाल लिया हेतूर पोरा बिरा काय ना तुम्ही म्हणशात की आम्ही बाबा पोरांक मारलो करशा भितर काय नासले सुको आहा सुको आणि हे पय हे सगळे चुट्टा नाल पयात कमी आणि चुट्टा पयात कितली ती तेवटेन उडय नाजाल्यार येतली काय ग बाबा माझ्या शेतान चुट्टा उडोवन दवरला मागीर फुडें डॅश 2-3 गायो आणि काढून मागीर ह्या फावटी मनीषाचेर फातर मारूंक आहा न्हू ती मातशी क्रॅक असले लोक हांगासर खूप आसा कळ्ळें न्हू तुमकां त्या खातीर ही खंय दुसरे कडेन उडयता आनी मागीर सोमतो सुकलो काय उजो घालून उडोवपाचो कोणाची किटकिटूच ना सारकें न्हू ती फोलियो पावसान व्हांवून येयल्ल्यो त्यो खंय आमी उडयल्या खंय जाल्यार चुट्टा समज बाय मेस्ते तिच्या शेतान पडात जाल्यार ती आनी कितें करतली देवाक खबर सगळो संवसारूच उखलून धरतली दिसता हांगा रे करपाचो अच्छे से फेंका है देखो ये देखो और एक मिला और क्या है घर पळय एका 2 आसा मगो हे चौथी कडेन गावलेले आमकां जाल्यार डेकोरेशन कितले बरे जातले आसले ये क्यों किया है चिपटा हाँ चिपटा देखो कितना चपटा किया है लगता है घर का डिजाइन है हाँ मनीषा जस्ट इमॅजिन तेंच्याकडे आम्ही समज ऊल दीत ऊल जाल्यार ती काय बरी करतले न्हू कलरिंग एक त्यांच्या गोटेरान ऊल घालून दवरपाचो एक गोटेर केल्यार केलो करतली म्हणटा फेंक देंगे हय न्हू हम लोग को क्या पता है क्या है हाँ और वूल वो भी इससे बनाते हैं ना
सिल्क स्पायडरमॅन केसचे. तर या आता काढूया पहिले. अरे वाह, ये कौन सा कलर का नाल है? यूनिक नारियल. हाँ, इसके लिए लगता है खराब हो गया. और ये इसे देखो कितना कलुआ है. हाँ, इसे देखो कितना. और कितना मोटा है वो वाला नारियल. हाँ, इसमें पानी हिल रहा है. खाऊया ते आज. ये हमें रियली इधर मिला है. हाँ. इसको उल्लू बनाया है. देख के लगता है ना क्या है? कमेंट करके बताओ. गाइस, आम्ही पपाय सारखी कट केलेली आसा आणि पपाय पाहू शकता, गावठी पपाय आणि सारखी टेस्टी. पुढे ना था. हय, झाड पयला त्यांच्याने, आमच्या फ्रेंड्सांनी झाड पयला. आणि ही पय भितरल्यान तुमका पपायच्यो बियो जाय जाल्यार आम्ही काढून दवरता, तुम्ही मागीर वचून रुजात घालू शकता. नो मनीषा. मागीर ही जेन्ना पपाय रुजतली तेन्ना तुमकां आमचो सदांच याद येतली की मस्तीखोर गोवान आमकां हे दिल्लेले पपायच्यो बियो. आणि हेका पय सोलता. इसके बीजों को हम लोग फिर से उधरी डालेंगे. हाँ. ओके, सो गाईज आयज केला रोस आणि तंदुरी हा आणि लोणचें. म्हाका काल न्हू आमच्या एका फॅमिली मेंबरान किटीन बरी रूच हाडलेली रोस दाखोवन. सो आतां आमी म्हटलें आयज आमी करया. कितें म्हणटा? सारकें मगो. भूक लागला. सो गाईज, तुम्ही आयचो ब्लॉग आमचो पयला आसतलो न्हू. होप इट्स फायन. आणि मेन म्हणटा पळय ते तांकां न्हू भितर गिरायक जायना म्हणून हांवें कितें केलें, भायर घेवन रावली आमी. भायर मातशें इकले थोडे, मागीर एवरीथींग वॉज गुड नको. आणि मीन वायल हायची जी तुम्ही व्हिडिओज पळयता म्हाजी आतां उलयता ती न्हू, जी व्हिडिओज ती 2 दीस पयलीं शूट केल्या. आणि हांव खरेंच तुमकां सांगता, आय एम स्टील नॉट फिलींग गुड. आय एम हॅव्हिंग व्हेरी बॅड फीवर. बट तुमच्या मुखार ही व्हिडिओ हांव कित्याक हाडटा खबर आसा? जस्ट बिकॉज टायरानाचे आनी वियोनाचे न्हू सामान आसा पळय ते खोपोंक जाय म्हणून. व्हिडिओज खंय ना खंय आमची न्हू कोण ना कोण चुकता पळोवपाक जाल्यार तांकां ती व्हिडिओ पावोंक जाय म्हणून. म्हाका न्हू कितें म्हणटा ते तेंचे बावड्याचे 1 रुपया खंय तरी लुकसाण जायत न्हू म्हाका खरेंच वायट दिसतलें. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव स्ट्रगल करता, जाता तितलो मेहनत करता. ऑल बिकॉज ऑफ दॅम. तांकां फुडें तेंचे सामान खोपोंक जाय म्हणून न्हू. आनी येस, ती न्हू पेनजीम स्टॉल घालपाक सोदता आनी तांकां स्टॉल ऑलरेडी मेवलेलो आसा. म्हाका भावान ऑलरेडी विचारलेलें की ताका बाबा स्टॉल तर मेळोंक ना जाल्यार आपणाक सांगा, पूण कितें ना कितें अरेंजमेंट करता. बट दे ऑलरेडी गॉट. तेज्या बद्दल एक डेडिकेटेड ब्लॉग हांव तुमच्या फुडल्यान शुवर हाडटलो. मीन वायल तेंच्यांनी आनीक इल्लो स्टॉक ऑर्डर मारलेलो आसा, म्हणजे 2 दीस पयलीं मारला पळय तो अजून तेंचो येवंक ना. सो इट वील कम ऑन 4th म्हणजे आयज. तुम्ही जी व्हिडिओ पळयता जाल्यार आयज तेंचे कडेन स्टॉक रिस्टॉक जातलो नको तेंचे. आनी ते रेडी टू गो म्हणजे सेल करपाक सारकें. आनी मेन म्हणटा ते हांव न्हू तेंच्या वांगडा इतलो इनवॉल्व जाल्लो आसा. तेंच्या वांगडाच जेयता, तेंच्या वांगडा उठता बसता, तेंच्या वांगडा फकाणां मारता, तेंच्या वांगडा तेंच्या स्टोरार उबो आसता. आनी एक फॅमिली कशी जाल्लेली आसा यू नो. थँक्यू सो मच. आनी आयज हांवें न्यूजार पळयलेलें आमचो RG MLA विरेश बाब थंय येयल्लो यू नो. आपणाचो टायम काडून थंय तेंचे कडेन मेळपाक गेल्लो. हांव ताका थँक्यू सो मच म्हणटा. ही ऑल्सो वॉच माय ब्लॉग्स. हांवें न्हू म्हाजे व्हिडिओज सगळे पळयता तो. थँक्यू सो मच भावा, तूं टायरोना कडेन आनी वियोना कडेन येयलो म्हणून ताका हेल्प करपाक. देव बरें करूं तुजें न्हू. आणि तुकाच न्हू आनी जितले बी आमचे सबस्क्रायबर नवे युट्यूब फॅमिली
तेंच्याकडे वचोन तेंका मातशी हेल्प केलेली आसा बारीक सारीक तेंचे सामान घेतलेले आसा त्या खातीर आमी तुमकां थँक्यू म्हणपाक आणि सोदता. आमचे जितले युट्यूब फॅमिली आसा तितल्यानूच घे म्हणून टायरोनाक आनी वियोनाक सपोर्ट केलेलो आसा. खुद येवन तेंच्यांनी सामान घेतलेले आसा, तेंकां न्हू सामानाच्या उपरांत पासून मदत केलेली आसा. फील्स रियली ग्रेट की हांवें इतली व्हडली फॅमिली जोडल्या म्हणून. थोड्या जाणांक तेंचो स्टॉल मेळोंक ना, आय एम रियली सॉरी. थोडे जाण म्हाज्या खातीर स्पेशली रावलेले म्हाका मेळपाक, बट आय वॉज नॉट देयर. आय वॉज फिलींग सीक. हांव अजून सीक आसा. बिकॉज ऑफ दॅट हांव तुमकां मेळोंक पावोंक ना. सो 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 सॉरी. नेक्स्ट टायम जेन्ना हांव थंय रावतलो हांव आदले दिसा पयलींच तुमकां सांगतलो की आय वील बी देर. सो दोज हू आर इंटरेस्टेड कॅन कम अँड मीट मी. सारकें? काल हांवें तुमकां एक गजाल सांगलेली रिगार्डींग की वी हॅव अ प्रायवसी म्हणून. घरा कडेन येवं नाका विदाउट रिजन. कॉल मारा, मेसेज करा न्हू. सो आमचो नंबर आहा जाल्यार मेसेज करा, कॉल करा, पयलीं इन्फॉर्म करा. कित्याक जाणा मनीस एक अलग सिच्युएशनान आसता, कामांनी आसता आनी कितें आसता, तशें आसता. ऑर एल्स नथींग बॅड नो. एवरीबडी इज अ फॅमिली. जे आमचे व्हिडिओज पळयता पळय ते गूड अँड बॅड ऑल पीपल नो. आनी तेंचो पेन जिम स्टॉल जावपाचो आसा, तेतून तुमचो खूब 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 सपोर्ट जाय आमकां. जे लोक आमचे ओल्ड गोवा येयल्लेले आसा तेंच्यांनी पेन जिमूय येवचे आनी भरपूर प्रमाणात न्हू तेंचो म्हाल घेवचो. मीन वायल आमचो गजानन आमोण्याक कसले फेस्ताक कसले हेका गो जात्रे नावेली कितें न्हू. नावेली न्हू फातर्फे कांदीचे दिसता न्हू. फातर्फे कांदीचे 30 तारखेर डिसेंबराच्या. आनीक कसले तरी आमोण्या एक साऊथ गोवा सारखे फेस्त आसा खंय, सॉरी जात्रा आसा खंय. थंय तो स्टॉल एकलो घालूंक सोदता. तेज्या बद्दल आमकां म्हायती ना. गावली काय तुमकां शेअर करता. आनी म्हाका तर जिवाक बरें आसा जाल्यार हांव पर्सनली विजीट करता, तुमकां व्हिडिओ घालता. थंय वचा आनी भरपूर प्रमाणात तेंकां हेल्प करा न्हू. सारकें आयजून पर्यंत न्हू म्हाका खूब जोर येता. बट स्टील यू नो हांवें व्हिडिओ केल्या कित्याक म्हाका तुमकां दाखोवपाक जाय आसली म्हणून. फाल्यांची व्हिडिओची हांव तुमकां कांय गॅरंटी दिना. येत जाल्यार गॉड इज ग्रेट. येवंक ना जाल्यार प्लीज अंडरस्टँड करा की हांव सीक आसा म्हणून. हांव तुमकां प्रॉमीस करिना न्हू. बट स्टील आय वील गिव माय 100% आनी हांव जाता तितले व्हिडिओज तुमच्या मुखार हाडूंक ट्राय मारतलो. थँक्यू सो मच फॉर showing so much love. घे म्हणून म्हाका कॉमेंट येयला कॉमेंट सेक्शनात. गॉड ब्लेस यू, गेट वेल सून, रिकवर जा एक्सेट्रा एक्सेट्रा नको. थँक्यू सो मच. खूब बरें दिसता. अशेंच आमकां आयज बरो मूर्त आसा. सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त आसा. ह्याच नेटार आमकां चॅनलाक सबस्क्रायब कर, लायक कर आनी आमचो हॅपिनसाचो लेवल आनीक वाडया न्हू. मेळटा तुमकां एक नेवी व्हिडिओ. बाय बाय. बाय बाय.